संबंध ना. जीएमसीत पेशंट दोतोर आनी हॉस्टेलां धरून आनीकय सेक्युरिटी जाय. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटाक सध्या गोंयचे पेशंट खंय टाटा मेमोरियलांतच धाडटात. आनी म्हाका तरी दिसता की काँग्रेस पक्ष खंय तरी कन्फ्यूज जाल्ले आसा, कित्याक तांकां आरोग्य क्षेत्रांत कितें काम करप काय कशें काम करप तांकां कांयच म्हायती ना. आयज बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आनी सिक्युरिटीचो उल्लेख जे करता, सिक्युरिटी जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलो तेन्ना बी सिक्युरिटी आसली आनी आमी तांचे पेक्षा चड पयशे मोडटाले सिक्युरिटीचेर. गोवा मेडिकल कॉम्प्लेक्साचो जो परिसर आहा, गोवा मेडिकल कॉलेज, इट इज नॉट ओन्ली पर्टेनिंग टू पेशंट, सिक्युरिटी इज ऑल्सो द स्टुडंट्स आर देर ऑन द कॉम्प्लेक्स. बॉयज हॉस्टेल्स आहा, गर्ल्स हॉस्टेल्स आहा, तेज्या भायर तुमचे इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग आहा, तेज्या भायर ते जर 80 लाख म्हणटा आमी मोडटा सिक्युरिटीचे. हांवें नोट घातला आनी सिक्युरिटी वाडोवंक जाय म्हणून. सिक्युरिटी आमकां आनी गरज आहा. ट्रान्सप्लांट एट द मोमेंट ओन्ली टाटा मेमोरियल. टाटा मेमोरियल इज ओन्ली हॉस्पिटल दॅट वी हॅव रेकग्नायज. आनी म्हाका दिसता की टाटा मेमोरियल सोडून म्हणजे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आस, पण तेज्या भायर वेगवेगळे सेंटर्स आमकां आयडेंटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. ह्यो सेंटर्स रेकग्नायज करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जर काँग्रेसाक दिसता की रातोरात गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी करूंक शकतले, चुकीची समज. तांकां खबर ना ते कितें उलयता. तेंचे कडेन विशय नासल्या कारणान ह्या तरेचे विशय फुडें येता. मजगती आरोग्य खाते आणि जीएमसीच्या व्यवस्थापनाचेर मुख्यमंत्री आणि विश्वजिताची बसका जाली. हॉस्पिटल व्यवस्थापनाक विशेष तज्ञ दोतोर नेमपाचो विचार चल्ला. वखदा पुरवण आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचो विशय बसकेत आयलो. हेल्थ डिपार्टमेंट आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी कशें स्ट्रेंथन करपाचें हेजेर आयज डिटेल चर्चा जाल्या. आनी एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक स्पेशलायज्ड डॉक्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सूचना केल्ली आसा की वी मस्ट create a post and advertise the post so that we get one of the best hands in hospital administration to manage our hospitals, so that we are able to strategize and put everything in order. मेडिसन सप्लाय पासून सगळे गोष्टीचेर, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचेर आनी आमचे DDSSY आनी इतर सगळे गोष्टीचेर आयज चर्चा जाली. एंड मुख्यमंत्री इज फुल्ली अवेअर अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ही हॅज ऑलरेडी, यू विल बी सरप्राइज्ड, ही ऑलरेडी हॅज एन अपडेट ऑफ एवरीथिंग बिफोर आय केम देर. सो ही हॅड ऑलरेडी जॉटेड डावन पॉयंट्स ऑफ डिस्कशन. DDSYचो विशय आयलो. ही स्कीम सध्या सरकाराच्या आवाक्या भायर वयता. त्या खातीर गुजरातातले सरकारी हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीचो अभ्यास करूंक खंय एक शिष्टमंडळ नेमला. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. कोसळट म्हणटा थंय आसा. सोमारा खांडेपारा हायवे कडेच्या दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. हायवे एक्सपान्शनाक पावसांत दोंगर कापप चल्ला. तो केन्नाय घो जातलो म्हूण फाटल्याच सप्तकांत थंयचे लोक बोवाळ मारताले. सोमारा थंयचें पालसण देंवलें आनी ट्रॅफीक जॅम. हायवेन यो वच करतल्यांचो वेळ बरो. दिसा पयलीं हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की हे लेन्स स्लायडिंग जे वर्टिकल कटिंग केला पळय न्ही, ते एकदम चुकीचें कटिंग केल्लें आसा. एक्चुअली 20-25 मीटर आहा, तेंच्यांनी हॉरिझॉन्टल करपाक जाय आशिल्लें. ती चूक जाली ती जाली, पण आनीकूय ते चुको करीत आसा. 3 दिसा पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तांकां हायलायट केलें की हांगा लेन्स स्लायडिंग जाता. तरी आसून तेंच्यांनी आजून पर्यंत कांयच करूं ना. बॅरिकेड्स कांयच लावूं ना. कटिंग करपाचें आशिल्लें तेंय करूं ना. ताच्यो साड्यो लाकडाच्यो मेडिल्या आयल्या आनी बॅरलां दवरल्या. काय जाता ती ते माती कोसळ्ळी आनी लेन्स स्लायडिंग जावन रस्तो सगळो ब्लॉक जाल्लो. मागीर तेंच्यांनी एक शॉवेल हाडलें आनी रस्तो क्लियर केलो. आज सकाळीं परत मोठ्या प्रमाणात लेन्स स्लायडिंग जाला, पण 4-5 वरां गाडयो फूल ब्लॉक उरल्यो. दोनूय वटेन फूल ब्लॉक आशिल्लें आनी टोटल कंजेशन आशिल्लें. एक ट्रॅफिक पुलीस नाशिल्लो आनी तेंगेले एक शॉवेल सुद्दां हांगा नाशिल्लें. एक्चुअली तांकां आमी सांगलेली एक हांगा शॉवेल तुमी रेडी दवरा, जेणे करून जर लेन्स स्लायडिंग जालें जाल्यार ते इमिजिएटली काडून हांगा ऑपोजीट सायडीक घालपाक मेळटलें. ते तेंच्यांनी केलें ना आनी आजुनूय तीच परिस्थिती निश्काळजीपणां चालू आसा. आजुनूय पळय काम चालू आसा, ते लेन्स स्लायडिंग जायत आसा. हे जेचेर तेंच्यांनी कितें तरी एक हार्ड एंड फास्ट एक कितें तरी करपाची गरज आसा. आनी 2 व्हिलरवाले सांपडपाचे, पण ते स्लो आशिल्ल्या कारणान तेंच्या फुड्यान माती पडली. आनी दुसरें कितें आसा की हांगा रातचे फूल काळोख आसता. काळोख आशिल्ल्या कारणान हांगा कांयच दिसना. जें कितें जाता पळय तें अचानक दोळे मुखार जाता. ताका लागून हांगा फुडल्यान एक तेंच्यांनी लायट घालची, जी रातची फूल टायम चालू आसपाक जाय. आनी 24 तास एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा आसतो दोनूय सायडींनी. जर लेन्स स्लायडिंग जाला जाल्यार तेंच्यांनी हांगा ट्रॅफिकाक कंट्रोल करचो. सद्या चालू आसा पळय, इल्ले कपचे पडत आसा. आतां जर पावस पडत जाल्यार ते बीन आसा ते बीन देंवतले. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. वो ऑर्ला, वो लक्ष्मण, वो लॉरेन्स. फ्लर्टिंग आजपासून बंद. आयज बरो येयला, आयज बंद म्हण. आयज सा बंद म्हण नाका.